एक्सपेक्ट केल्ले तुमी इतले मार्क्स कितले हय आमकां आशिल्लें तें एक पद्दत SSC कितले मार्क्स घेतले तुमी SSC तो म्हाका दिसता 85%. 85 हय आनी 12th 12th तो डिस्टिंक्शन आयला 61%. कॉलेजी एक मिनट कॉलेजी पावयता हाडटा कोण कॉलेजीक पावपाचें काम हांवेंच केलें आनी एक वर्स सुमार तेगेले कॉलेजीक फ्रेंडशीप जाता म्हणल्यार म्हाका व्हडलें मागीर तेजे नंतर म्हाका अशें हाडपाचें कांय पडूं ना पूण व्हरपाचें हांव डेली व्हरतालो. हाडटा कोण हाडटाले तेगे फ्रेंड जाल्ले ते हाडटाले कोणी हाडून पावतालो घरा. पावोवपा तुमकां हय वचपाक हय भोंवपा पडटालें म्हाका. तेच फाटल्यान तुमकां तशें फुडलें एंगेज रावचें पडना आशिल्लें ना ना तशें रावचें पडना आशिल्लें पयलीं एक वर्स म्हणल्यार म्हाका सारकें एंगेज रावचें पडलें ताजे नंतर मातशें हांव फ्री जालो. आनी कशें कितें दिसता फुडें तेजें कशें कितें तेणी यश गाठचें अशें दिसता तुमी ताणें हेंच अशें आसा तेगेलें पूण ताणें फुडें अशें शिकचें अशें दिसता म्हाका. विज्युअली इम्पेर्ड म्हणटा म्हाका पूण असोच हांव जाल्लो नासलो पयलीं सावन वॉज नॉर्मल बॉर्न नॉर्मल पूण हें म्हाका मागीर जालें. सो तेन्ना जी लायफ चेंज जाली म्हाजी तेजी मागीर जे हांवें आतां एफर्ट्स घेवन म्हाका हें सक्सेस मेळ्ळा बद्दल खूब बरें दिसता कित्याक खुबशे लोक एफर्ट्स घेता पूण तांकां सक्सेस मेळना. बट आय थिंक आय एम व्हेरी लकी इन दॅट डिपार्टमेंट कित्याक म्हाका खूब बरें दिसता की म्हाका जे हांवें एफर्ट्स घातले तितलोच सक्सेस म्हाका मेळ्ळा. खूब बरें दिसता. कोणाच रे दिवपाक वयता तुमी तुका आनी कोणालो वाटा आसा तुमी सक्सेस जावपाक श्रेय ऑफकोर्स मा बाबान खूब सपोर्ट केला ऑफकोर्स तें जालेंच. म्हजी फूल फॅमिली ऑफकोर्स सगळ्यांनी सपोर्ट केला म्हाका आनी सगळ्यांक व्हडलो श्रेय म्हळ्यार म्हजे फ्रेंड्स आनी म्हजे टिचर्स कित्याक खूब वेळेर खूब कोऑपरेटीव आसले. जेन्ना हांव गेलो फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसलें की मे बी डिफिकल्ट जातलें खूब कोप करपाक पूण ज्या प्रकारे तेमी म्हाका सपोर्ट केलो फ्रेंड्सांनी स्पेशली आनी टिचर्सांनी बी खूब म्हळ्यार तेंचे खूब आभार मानपाचे अशें म्हाका दिसता आज आनी श्रेय सगळो तांचो. कितें एम्बिशन कितें आसलें एम्बिशन ऑफकोर्स म्हाका PhD करपाचें आसा कित्याक म्हाका डॉक्टर लावपाक जाय म्हाज्या नांवाचे फुडें दॅट्स माय एम्बिशन इन लायफ. सो हांव मास्टर्स करतलो डेफिनेटली आनी तेजे मागीर रिसर्चाक वयतलो. सो हांव सदां लोकांक सांगता वेन एनीबडी सेज यू कॅनॉट डू दीस प्रूव देम रॉंग तांकां रॉंग प्रूव कर तूं दाखोवन दी कितें ताज्यान करपा जाता आनी तेंच म्हाका आज म्हळ्यार हांव त्याच गोश्टी खातीर हांव फुडें पावचो दिसता म्हाका.